दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 3-4 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता। ह्या हत्तीक गळ्यांतल्यान दोडामार्गात धांवडावन घालपाचे यत्न सुरू आसा। ताच्या कळपांतल्या हत्तींनी ताका धांवडावन घातिल्ल्यानूच ओमकारान पेडण्या वाठारांत राबितो केल्ल्याचे आयकपाक येता। 3 दिसां पयलीं ह्या हत्तीन कडशी मोपा वाठारांतल्या बागायतींचे लुकसाण केल्ले। कडशी मोपा वाठारांत पिकावळींची नासधूस करून हत्ती पयलीं तोरशा गेल्लो, उपरांत आता तामोशेच्या शेतांचे लुकसाण करता। ह्या हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खात्यान ह्या हत्तीचेर नदर दवरल्या। हत्ती सायटीन हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी म्हाका दिसता 9:30 हांगा येयला तो। अख्खे गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो एक 1.5 वर आसलो थंय। आता तो भितर गेला तो दिसाना दिश्टी पडना आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे सबंद सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून। आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रांत धाडटले लॅबोरेटरी ते लोक महाराष्ट्राचे परतून ताचे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय ते डिस्कशन करून कितें एकदां सोल्युशन दिवंक जाय, नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जिवीत आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जातले जे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा। मजगती पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हे घडणूक थळार पावले। लोकांक पळोवन हत्ती आक्रमक जाता, कोणाचो जीव लेगीत वचपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी केले। एक्शन आमचे काम चालू आसा आणि आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा ताजे इनिशिएटिव्ह घेतल्यान ताका पुशअप करतले। एक 2 पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीन ताका परत धांवडावन हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो। आयची विजीट कित्याक खातीर लोक हांगा डिस्टर्ब करतात। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतले। तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयल्यान लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन। It will be the inefficiency of the government, they will say, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता। These people are trained, they know the body language of the animal. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची, so they know we should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिले हांवें पुलिसांक, तरी पुलिसांक ते लोक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो। I am happy of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. फाटल्या फावटी 17 वर्सां पयलीं जर हत्ती व्हायलंट जातलो डिस्टर्ब जातलो, तो डिस्टर्ब जाल्ले हत्ती तो कितें कसो हाडटा येवपाना मागीर, सो ते रिस्क नाका फुडें कॅज्युअलिटीज कांय नाका। देर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द ह्युमन लायफ। So that is what my intention. Because of that intention I came over here so that people get aware of. गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।